आमच्या प्रचाराचो नाल दवरलेलो आसा श्री लयराई देवीक नमन करून आणि आमी आयच्यान शिरगांवच्यान आमी आमच्या प्रचाराक सुरवात करता। आमी अपक्ष उमेदवार म्हणून उबे रावल्ले आसा मय मतदारसंघात। आमी गेली 25 वर्सां हे मय मतदारसंघान BJP पार्टीचें काम केल्लें, पूण आज पळयलें आमी की जी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आसा ती फक्त स्वार्थाची पार्टी जाल्ली आसा आणि स्वार्थी नेत्याकूच फक्त हांगा तिकेटी दिल्ल्यो आसा। जे कोण पक्षाचें काम केल्लें आसा हेचे पयलीं तांकां सगळ्या गोंयभर डावलून जे तांकां जाय तांकांच तिकेटी दिल्ल्यो आसा। आमी इतले वर्सां जें काम केलां तें आमी लोकां फुड्यान दवरलेलें आसा। आज आमी पळयलें की हांगा कोविडाची जी महामारी आसा, कोविड महामारी, तिका लागून जे इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया जेणे नॉर्म्स घालून दिल्ले आसा त्या नॉर्म्सा प्रमाणे खंयचीच पार्टी आज वागना। आमच्या तर्फे BJP केन्नाच आमचें आयकली ना आनी आमचे किसान संघाचें कांय काम केलें ना। म्हणून तुमचे कडेन मागता की आमकां आमचो मनीस घेवन आमच्या गांवची उदरगत करपाक आनी शेतकाऱ्याचें बरें करपाक वावुरतलो म्हणून हेका आमी उबो केला, प्रोत्साहन दिता आनी सगळें बरे भशेन तेणी करचें अशें लोकां तर्फे हांव तुमचे कडेन मागतां। देवी लयराईच्या वास्तून आमी आयज श्रीफळ दवरून आयज आमी आमचो प्रारंभ करता। सगळ्या पूर्ण मया मतदारसंघात शेतकरी वर्ग तशेंच ग्रामस्थ सगळ्यांक आमकां एक आग्रहाची विनंती आहा की विचार करचो, कितें चल्लां मयान हें तुमकां खबर आहा, रती मारती कितें करतात तें खबर आहा तुमकां, कोण कितें खंयच्या विचारान चलता तें तुमकां खबर आहा। मागता सगळ्या आमच्या मयाकारांक की एक आमकां संद दिवची आनी आमकां हो फुडचो कार्यभार करून तुमी आमकां